पालिका वेंचणूक लागीं पावता तशी वेंचणुकीची रंगत वाडत आसा. भाजपा फाटोफाट आतां टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलान आपले उमेदवार जाहीर केल्यात. बुधवारा सांजे सांखळी घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचे सगळे उमेदवार हाजीर आशिल्ले. सत्तेर आयले जाल्यार नितळ आनी भ्रश्टाचार मुक्त प्रशासन दितले अशें उतर टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचे बिनविरोध वेंचून आयिल्ले प्रवीण ब्लॅगन हांणी दिलां. जाल्यार आमचे समाजकार्य फुडें व्हरपा खातीर आमी वावुरतले अशें धर्मेश सगलानी म्हणटा. आमचो फुडलोय विचार आसा टुगेदर फॉर सांखळी मतदारसंघात आमी हे आमचें काम समाज कार्याचें काम आमी फुडें व्हरपाक सोदता आनी येता ते काळान जर आमकां संदी दिली लोकांनी आनी आमचें समाज कार्य आमी सांखळीच्या मतदारसंघानूय व्हरूंक सोदता. आनी हे टुगेदर फॉर सांखळी पॉलिटिकल पॅनल न्हू, हे जे समाज सेवा करपाक सोदता, जे समाज कार्य करूंक सोदता तांकां म्हणजे खंयचेय पक्षाचे आसूं, खंयचेय धर्माचे आसूं, खंयचेय जात्यांचे आसूं, तांकां आमी इन्वायट करता टुगेदर फॉर सांखळी जॉयन करपाक आनी समाज कार्य करपाक विदाउट एनी एफिलिएशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. तुमी आमकां जॉयन जावचें आनी लोकांची सेवा करपाक तुमकां हांगा संदी मेळटली, तुमकां सपोर्ट मेळटलो. हे सगळे फुडें चल्ला ते स्वताच्या स्वार्था खातीर चलूंक ना. आमी 10 वर्सां निस्वार्थपणे आमी जनतेची सेवा केल्ली आसा आनी फुडें करत येतले. हीच संदी आमकां लोक आमकां दितले हेजी आमकां आशा आसा. तुमकां टॅक्स न वळयता आमी बरें एडमिनिस्ट्रेशन दितले, डेव्हलपमेंट करतले. बीजेपीची थापाक बळी पडो नाका, तेंचे भूल थापाक तेजे कॅन्डिडेट सीएम म्हणटा आनी तो तानावडे म्हणटा की कॅन्डिडेटाक पळोवं नाका, हू वील बी द पावर. म्हणजे हेंच्या कॅन्डिडेटांचे चेहऱ्यांचेर विश्वास ना. क्लियर इंडिकेशन तो दिता की आमचे चेहरे पळोवं नाका म्हणून. आमी तुमकां म्हणटा आमचे चेहरे पळया. आमी म्हणटा तुमकां आमचे चेहरे पळया, आमचे लिडरशीप पळोवं नाका. वी आर ऑल लिडर्स. आमी चेहरे चूज करून अशें काडलेले आसा की खंयच्याच आमिशाक बळी पडचे ना. आनी हांव तुमकां ठामपणे सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमच्या विश्वासाक आमी साथ करतले. वी प्रॉमिस यू गुड गव्हर्नन्स, गुड एडमिनिस्ट्रेशन. आय एम देर विथ टुगेदर फॉर सांखळी. I was there yesterday, I am there today, I will be there tomorrow also for the next 5 years. आम्ही तुमकां एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाची ग्वाही दिता. तुमकां सगळ्यांक साक्षी मानून आमी एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक आमचेर विश्वास दवरा आनी आमचे जे हे आतां उरलेले 10 कॅन्डिडेट आमचे जे आहा तांकां तुमी निवडून हाडा. आय वील गिव यू क्लीन करप्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन.